सगळ्यान पयलीं हांव देवाचे आभार मानता. गॉड इज ग्रेट. मागीर म्हाजी फॅमिली फ्रेंड्स म्हाजे सगळे सपोर्टर्स आरपोरा नागवाचे सगळे लोक हे दिवान भाटी आनी डायस वाडो हे सगळे म्हाजे सपोर्टरांक हांव काळजासून देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास दाखयलो आनी म्हाका अनअपोज्ड निवडून हाडले. त्या बद्दल हांव तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी जी म्हाज्या मिस्टरान रोशन रेडकरान जी कामां केल्ली तेंची तो ट्रस्ट दाखोवनूच तेणी आतां म्हाका अनअपोज्ड इलेक्ट करून हाडला. त्या बद्दल हांव सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. खंय ना खंय आमी मॅडम पळयलें की लोक जो आसा हो पळय हें आतां सगळें सडनली जालें आनी मेंबरांचे हांव कांय सांगूंक शकना ते तुमी तांकांच विचारा. पण मोस्टली कोण सगळे आमकां विश करतात, कॉंग्रेच्युलेट करतात. पण ते हांगा आतां फुड्यान कित्याक येवंक ना ते तुमी तांकांच विचारा. खंयच्या पार्टीक फुडें इन फ्युचर सपोर्ट करतलो कित्याक आतां जे जाला पळय ते खंय ना खंय आतां टफ कशें आसा तुमकां आतां भारतीय जनता पार्टी तर्फे खंयच्या पार्टीक सपोर्ट अशें हांव सांगूंक सोदिना. पण जे बरी काम करता, जी पार्टी बरें काम करता तेंच्या वांगडा आमी सदीत आसतली फुडें. तांकां सपोर्ट आमचो सदीत आसता. आमदार बद्दल कशें तरेन पळयतले आमदार बद्दल तो comment. वाड्या वयली कामां मॅडम तुमच्या गांवांत अजून कितें कामां उरल्यान आनी कितें दिसता तुमी आतां एक बरं निवडून येयल्लेले आसा कितें विचार आसा वॉर्डा बद्दल? ना आतां कोण म्हाज्या मिस्टर रोशन रेडकरान चडशीं 95% कामां सगळीं जाल्लीं आसा ऑलरेडी. त्या खातीरूच आयज हांव अनअपोज निवडून येयल्लें आसा. आतां जी कितें उरल्या बारीक कामां ती हांव डेफिनेटली पंचायतीच्या तर्फे सगळी करून हें करतलें, फुडें व्हरतलें. आतां तुमी तुमकां खबर आसतली गेल्या डिसेंबरान म्हाका डायरेक्टरान डिस्क्वॉलिफाय केल्लो बेस्ड ऑन बच इन्सिडेंटाचेर, जितून म्हाका तेंच्यांनी एक्यूज म्हणून हें केल्लो. आनी तो दीस तो आयचो दीस पासून हो सीट वेकंट जातलो. आनी मदींच आतां एक 10 दीस पयलीं गव्हर्मेंटान इलेक्शन डिक्लेअर केलें. आनी खुशी भोगता सांगपाक की ज्या भाशेन आयज म्हाज्या वाड्यांतल्या लोकांनी दिवान भाटी तशेंच डायस वाड्या लोकांनी एक अनकंडिशनल सपोर्ट दाखयल्या बद्दल हांव तेंचे काळजानसून तांकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक जी हांवें कामां केल्लीं आयज म्हाका खंयसर तरी दिसता म्हाका त्या कामाची पावती मेळ्ळी कशी. दुसरे वटेन पळयलें जाल्यार म्हाजी तुमी सरपंच आसले मदीं कितें जें जाल्यार तो एक वेगळो प्रश्न. रोशन बाबा अजून तुमच्या वार्डान कितें कामां उरल्यान कितें आतां पंचायत म्हणटकूच गांवांत भोवतेक सर्व कामां जाल्लेलीं आसतात पूण तरी जर तुमकां आनी कितें सांगूंक करता? ना चडशीं आमची कामां जाल्लीं आसा. मॅक्झिमम म्हाज्या वाड्या वयली सगळीं कामां जाल्लीं आसा. म्हणूनच तर लोकांनी म्हाजेर विश्वास दवरून म्हाजी एक पावती म्हाका दिवन म्हाज्या बायलेक बिनविरोध हाडलेली आसा. आनी जरी इन फ्युचर कितेंय कामां आसूं ती जी म्हाज्या नजरेक आजून पासून येवंक ना आनी दिसता फुडें जावंक जायी ती हांव म्हाज्या मिसेसीक सांगतलो. जी उरल्या दिसता तुका करपाची ती बिंदास, जी कामां तुका दिसता करपाची तेणी बिंदास करची ती कामां. फुडलीं कामां करतना खंय तरी अडखळ येतलो अशें दिसता? ना पळय डेव्हलपमेंटान कोणूच आडोवंक शकना कामां. कोणाचे विचार प्लस मायनस आसतातूच पण डेव्हलपमेंटान म्हाका तरी दिसना कोण कोणाची कामां आडयतलो कसो. एकूण तुज्या मतदारांक कितें सांगूंक सोदता ह्या क्षणाक? मतदारांक सांगपाक आतां पळय तुका हांवें पयलें सांगलां म्हाजेर एक एक्यूज म्हणून आयज सुद्दां तुमी जे पोस्ट घातल्यात थोडे लोक तेजेर कमेंट मारता एक्युजाची बायल जी बिनविरोध जिखून येयली. हें खंय तरी लोकांक थोड्यांक पटना. पूण हांव त्या लोकांक सांगूंक सोदतां जी म्हाजी बायल बिनविरोध येयल्या पळय ती एज एक्यूज म्हणून न्हू, ती हांवें जी आमच्या गांवांत कामां केल्या पळय तेका लागून येयल्या. एक्यूज म्हणपाक म्हाका जर कालांगूटच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो लोक जर म्हणटा की हांव एक्यूज हांव केन्नाय मानपाक रेडी आसा. आतां कालांगूटच्या भायले पण उलयता पळय ताका खबर आसना. कित्याक सगळ्याक वयता ते अख्ख्या गोंयांत सरपंचाक पळयतना नजरेन पळयता चोरूच कशें पळयता. सो तितून म्हाकाय ते एज अ सरपंच एक सरपंच म्हणजे हांवूय त्याच कॅटेगरींतलो कहो धरता न्ही ते. कित्याक सगळ्या पंचायतींनी तशेंच दिसता सद्या की खंयसरी जालें जाल्यार ह्या पंचान सरपंचान कितें तरी कर्मां केल्या म्हणून तशें म्हणून. पूण आरपोरा नागवा पंचायतीन जो आमकां पळय जो रेस्पेद दिला कोणी कितकें म्हाजेर अगेन्स्ट उलोवंक कितेंय करूं पण लोकांनी पळय जे हडफडीच्या नागेच्या आनी कोंगोडच्या लोकांनी विश्वास दवरला पळय त्या विश्वासाक हांव मान दिता म्हाज्या. रोशन बाबा आयज तुमी खूब दिसांनी पयले फावट जी कितें फाटी बस घटना घडली त्या नंतर पयले फावट प्रेसाच्या फुड्यान येयला. एकूण परिस्थितीन तुका कितें सांगपाचें आसा तेच्या भायर? पळय कितें आहा जें कितें घडलां कितें घडोंक ना तें तुमकां सगळ्यांत चड खबर आसा. आनी हांव तेजेर चड उलोवंक सोदिना. कित्याक
जे पचाचो इन्सिडेंट हा पळय आयज सबज्युडायज आसा आनी म्हाका कोर्टाचेर पूर्ण विश्वास आसा जें कितें सत्य हांव परत सांगता जें कितें सत्य आसा पळय तें भायर येतलें सो तेजेर म्हाका कांयच उलोवपाचें ना आतां कोण म्हणटा हांव एकूच हांव मर्डरर हांव आनी कोण तेजेर म्हाका उलोवपाचें तें कितें आहा थोड्यांक पॉलिटिकल स्टंट करपाची संवय आसता थोड्यांक दिसता बाबा कोणाचो रेपो पिड्ड्यार करपाक जाय थोडे आनी इवन थोडे आमचे रिपोर्टर भाऊय हांव राग घेवन नाका म्हणटा म्हणून हांवें थोडे म्हटल्या जें कितें सत्य आसता पळय तें दाखोवपाचें सोडून दुसरेंच दाखयतात सो तितून म्हाका आतां कांय उलोवपाचें ना कित्याक मॅटरूय सबज्युडायज आसा कोर्ट डिसायड करतलो खरेंच हांव तितून कन्विक्ट तो हा एक्यूज आसा कितें आसा पळय तें कोर्ट डिसायड करतलो पण म्हाका विश्वास आसा की हांव खंयसरूच गिल्टी ना जशें आतां तुमी म्हणटा की तुमी गिल्टी ना ह्या हितून पळय टार्गेट हांव म्हणूंक शकना हांव कितें आहा हो जो इन्सिडंट जालो तो जाला पळय तो खरेंच अत्यंत दुर्दैवी म्हणटा हांव तो आतां कितें आसा तो आंकडो 25 जाण मेले सो ते कितें आहा कोणूच ब्लेम घेवचो ना आपल्याचेर कळ्ळें तुका आतां तुमी सुद्दां आतां विचारलें पंचायतीचो सपोर्ट आसतलो काय म्हणून आतां ते आयजूच निवडून येयला तेका पंचायतीचो सपोर्ट फाल्यां कळटलो आयज कळचो ना पूण हांव सांगूंक सोदतां पंच मेंबरांनी ज्या म्हाका सपोर्ट दाखयला पळय हांव खरेंच तांकां मानता सगळ्या पंच मेंबराक कित्याक तेंच्यांनी म्हाका हें करूंक ना नो मोशन हाडूंक ना म्हाज्या पंचांनी नो मोशन हाडूंक ना म्हाका डायरेक्टरान डिस्क्वॉलिफाय केला तेका लागून हांव काजांचो म्हाज्या सगळ्या पंच मेंबरांक जेन्ना हांव सरपंच आसलो पळय तेंच्यांनी म्हाजेर बरो विश्वास दवरलो आनी ज्या भाशेन तेंच्यांनी विश्वास दवरलो तितकोच म्हाका पुरो जरी तर तेंच्यांनी म्हाजेर नो मोशन हाडून म्हाका उडयल्लो जाल्यार म्हणपाचो ते म्हाज्या कडल्यान नासलें म्हणून कळ्ळें तुका ते आसले म्हाज्या कडल्यान ह्या केसीन खंय ना खंय तुमकां एक्यूज केले गेले पूण तुमकां अशें दिसता की बाकी जी कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा तेंचे जी रितसर कारवाय जावंक जाय आसली ती जाल्या वो जावंक ना कित्याक तितून खुबशे आसात डिपार्टमेंट आसात फायर आसली एक्सायज डिपार्टमेंट आसले फूड अँड ड्रग्स आसले इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट आसले सो तेंचेर जी जावंक जाय ती कारवाय कित्याक जावंक ना आतां हांव पयलें सांगलां तुका एक्चुली आतां हो मॅटर सबज्युडायज आसा तुका जाय जाल्यार तुवें अंडर आरटीआय खंयसरी वचून खंयच्या डिपार्टमेंटान आतां सगळें ते हे पब्लीक डोमेनान आसतलो तुका मेळटलो कितें डॉक्युमेंट्स आसा कितें ना पळय ते केन्ना बांदलेले केन्ना केल्ले कितें सगळें मेळटलें तुमकां सो हांव तेजेर भाश्य करूंक सोदिना दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचें हांव कित्याक उलोवंक हांव म्हाजें सांगूंक शकता तुका हांव गिल्टी ना म्हणून सांगूंक शकता हांव दुसरो गिल्टी आहा हो तो आसा तितून म्हाका तें हें ना कित्याक आयच्या दिसा मॅटर ऑलरेडी सबज्युडायज जाल्लें आसा कोणाचेर ब्लेम येवंक जाय कोणाचेर येवं नाका तें हांव उलोवंक शकना आयज तुमी ऑन ओपोज येयल्ले आहात तुमच्या वाड्या वयल्यानचो प्रतिसाद कसो आसा तेच सांगलें मरे आन ओपोज येयलो तोच प्रतिसाद पॉवरफूल मरे तशें न्ही विश करपाक बी येता पळय वीश चालूच आसा नॉन स्टॉप विशींग चालू आसा सो हांव तितकेंच म्हणटा देवान म्हाजेर पळय जो म्हाका आयज सांबाळ्ळा आयज हांव तेका लागून म्हणटा मरे हांव सतत म्हाजे पोस्टर घालता गॉड इज ग्रेट कित्याक मत पळय हांव तुजी कितली मारूंक केली ट्राय पूण तुजी मारूं शकना कित्याक देवाच्या हातीन आसता सगळें कितें करपाचें वो करपाचें ना पळय तें मनशाच्या हातीन आसता जाल्यार म्हाज्या हातीन तुका मारपाचो जालो हांव सगळें तुज्या हांव पाड घालून सोडपाचो न्हू तशें नासता तें सो जें कितें घडलां हांव तें आतां उलोवंक सोदिना कितें जावन गेलें हांवें कितें पोवन जाय तें पोवन काडलें पूण तें हांव पॉझिटीव वे घेता जें हांवें कितें पळयलां पळय आनी मागता कोणी दुस्मानान सुद्दां तसलें पळोवपाचें न्हू कळ्ळें तुका सो हांवें फेस केलें तें आतां परत त्याच टॉपिकाचेर उलोवन कोणाचेर दुसऱ्याचेर कमेंट मारून मजा येना कित्याक जावपाचें जावन गेलें पास्ट इज पास्ट रोशन बाबा एक लास्ट क्वेश्चन मग तुझं म्हटल्यार स्थानिक आमदाराकडे तू कसं पळयता स्थानिक आमदाराकडे पळोवपाचें म्हणजे ते तुवें तेका हितपारपाचें पळय म्हाजें काम कितें म्हाजें काम डेव्हलपमेंटाचेर फोकस दवरपाचें ना की कोणा कडेन झगडपाचो वचोन फुडल्या मनशाचेर हांव झगडोन म्हाका कांय अर्थच ना म्हाजें डेव्हलपमेंट काम हांवें चालू दवरलां इवन आतां तुमी खंयचे पार्टेचेर म्हटलें पळय हांव म्हाका खंयचेच पार्टेचेर हें ना कित्याक पळय हांव 7 तारखेर BJPच्या अगेन्स्ट उलयल्लो पूण ते अंडर फ्रस्ट्रेशनाचेर उलयल्लो पूण तेज्या हांव आतां 20 वर्सां जालीं पॉलिटिक्सान आसा तूं म्हाजो खंयचो पोस्ट काडून पळया हांव केन्नाच खंयच्याच पार्टीचेर वो कोणाचेर वैयक्तीक केन्नाच उलोवंक ना खंयच्या BJPचेर उलोवंक ना काँग्रेसीचेर उलोवंक ना ते ज्या हांव 7 तारखेर उलयल्लो पळय इट वॉज टोटली अंडर फ्रस्ट्रेशन पण हांव अशें म्हणिना की म्हाका खंयच्या पार्टीन टार्गेट केलो आनी कोणी केलो म्हाका तितून तें काय जे उलयले ते सत्य आसले कितें जे ते आसा तुमी उलयले पळय जे फ्रस्ट्रेशनान इट वॉज थ्रू ते फ्रस्ट्रेशन तेजेर हांव तुका आनी कांयच सांगूंक शकना आतां जी कामां तुमी फुडें डेव्हलपमेंटल काम करपाक कोणाक चॅलेंज करपाची गरजूच ना न्हू भायल्यान जी कामां पंचा फुडल्यान दवरली बॉडी फुडल्यान जी जेन्ना तेंच्यान तें रेजोल्युशन पास केलें तितून आनी चॅलेंज करपाचो प्रश्नच येयना जेन्ना कोण आडयतलो कामां पळय तेन्ना पळोवपाचें हांव आतांच शीता फुडें मीठ खावंक शकना न्हू आतां जर भायल्यान खंयचो एक प्रपोजल घातलो आतां तो प्रपोजल जर कोणी आडयलो तेन्ना सांगूं येता पळय डेव्हलपमेंट हें काम पॉलिटिक्स इज सेपरेट
आणि डेव्हलपमेंट हे सेपरेट आणि पर्सनल म्हणटा पळय ते सेपरेट. फाटी माझ्या ऑपोजिट खूप जाण बसले इलेक्शनात, आम्ही केन्नाच कोणाचेर टिळक काडूंक ना. रायट तो सगळ्यांचो. फाल्यां जर तूं म्हाजो वोटर आसत, तूं वोटर आसत, तुमकांय रायट आसा बसपाक, रायट ऑफ स्पीच आसता, सगळें आसता. सो तेजेर कांय हें करपाचें ना. जें कितें जालां तें विसरोन फुडें वचपाचें हें आमचें हें. आनी आमी कितें आहा, आमी जमनीरसून वयर सरलेले मनीस. तें कितें घडलां तें विसरोन फुडें वचपाचें. थँक्यू. पयलीं म्हटलें गॉड इज ग्रेट.